दिव्यवाणी 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 दिव्यवाणी. मगच्या बा भयणीनो, आज आमी पवित्र कुटुंबाचें परब आचरण करता. पवित्र कुटुंबाचें महापरब आचरण करता. आनी ह्या पवित्र कुटुंबाचें परब आचरण करता आसतना म्हाका उडास येता, हांवें लोकां लागीं विचारचें. पवित्र कुटुंबाचें पिंतूर पळयतना, जेजू मरी जुजेचें पवित्र कुटुंबाचें पिंतूर पळयतना तुका खालें म्हूण भोगता, त्या कुटुंबा विशयान खालें म्हूण भोगता तुका पवित्र पुटो. देखून तें कुरपेचें कुटाम, तें बागी कुटाम, तें नंदन जाल्लें कुटाम, आमकां सगळ्यांक एक आदर्श कुटाम, एक वर्तें कुटाम, सोडन चड महिमा सकत आशिल्लें कुटाम म्हणून सांगतात. पूण हांवें पवित्र कुटुंबाच्या विशयान सांगचें जाल्यार म्हज्या मतीक दुसऱ्यान तें पिंतूर पवित्र कुटुंबा विशयान चिंतन येता. पवित्र कुटुंबाक चिंता आसतना म्हाका म्हज्या मतीक येवचें खालें गे म्हळ्यार एक व्हडलें उजवाडाचें बुरूज. दर्याच्या तडीर तिका पयस गुड्यार एक व्हडलें बुरूज आसता, बुरूज, लायट हावज म्हणटा हांव. पवित्र कुटुंबाचें पिंतूर पळयतना म्हाका उडास येवचो तें लायट हावज. लायट हावज म्हळ्यार कितें? लायट हावज म्हळ्यार तें लायट हावज एक दर्यातावन पयस बोटीर येतेल्यांक तांकां उजवाड तें. तें बोटीर आशिल्ल्या भितर आशिल्ल्यांक तें उजवाड दिना, तांकां वाचूंक या तांकां रांदप करूंक उजवाड दिना. भितर आशिल्ल्यांक कांय उजवाड दिना तें. तें खालें करता म्हळ्यार हें बुरूज उजवाडाचें बुरूज, लायट हावज खालें करता गे म्हूण सांगल्यार तांकां भितर आसल्यांक उजवाड वाचूंक उजवाड या चलोवंक तांकां उजवाड तें कांय तांकां दिना. मागीर खालें दिता. तांकां खालें दिता म्हळ्यार ह्या बुरूजातावन ते स्टिमार ती बोट कितल्या पयस आहा गे म्हणलें आनी हांगा बरो उजवाड दिसता तांकां. उजवाड कोडयाळ कितल्या पयस आहा, कोडयाळ त्या कोडयाळ कितल्या पयस आहा, ती आमी कितले पयस आहा आनी कितले मैल मुखार वचोचें. तो लायट आमकां तितलो पयस दितालो आनी कितलीं मैलां वचूंक आहात, कितलीं वरां आमकां जाय तीं पावोवंक, आमी कितले पयस आहा या कितल्या लागीं आहा म्हूण तें मात्र दाखयता बुरूज, दुसरें कांय दाखयना. कितले पयस आसा, कितले लागीं आहा म्हूण. देखून पवित्र आत्म्याचें पिंतूर पळयतना तें पवित्र पिंतूर पळयतना आमच्या एका कुटुंबा बगाचें त्या पवित्र आत्म्याच्या कुटुंबाक आमी कितलीं लागीं आसा. ह्या पवित्र आत्म्याच्या ह्या पवित्र कुटुंबाक आमचें कुटाम, म्हजें कुटाम कितलें लागीं आहा. ह्या पवित्र कुटुंबांत म्हजें कुटाम कितलें पयस गेलां. म्हजें कुटाम आज खंय आसा. हें पवित्र कुटुंबाचें आचरण करतना मगोच्यान आमकां समेस्तां भोगून दी म्हजें कुटाम पवित्र कुटुंबा बरी जालां गे. ह्या पवित्र कुटुंबा बरी, आदर्श कुटुंबा बरी म्हजें कुटाम जालां गे. ह्या कुटुंबा सांगात म्हजो संबंद कसो आहा, तो पयस आहा गे या मोठो आहा गे या बरी पातळ गे पयसलो गे अस्कत गे या बोळा दी पवित्र कुटुंबा बरी म्हजें कुटाम जालां. देखून हें वर्साचें फेस्त आज ह्या वर्सान फेस्त ह्या वर्सा आमी आचरण करतना पवित्र कुटुंबाचें फेस्त आचरण करतना म्हजें कुटाम पवित्र आत्म्याच्या कुटुंबा लागीं कितलें लागीं आहा म्हणलो एक नियाळ ध्यान आमी करया. हो ध्यान आमकां भोव गरजेचो. पवित्र कुटुंबा लागीं आसा गे म्हजें या पयस आहा गे म्हणलें एक आमी आज नियाळ करून आमी ध्यान करया. मोगेच्यानो, आयच्या पयल्या वाचपांत आपुरबायचें वाचपां ह्या पवित्र कुटुंबाच्या विशयांत ध्यान करूंक आमकां पळय सभेन आमी आपुरबायचीं वाचपां दिल्यात. पयल्या वाचपांत अब्राम रडता, ताका भुरगीं नात, ताच्या कुटुंबांत भुरगीं ना. देखून तो कांगाल जाला, तो रडता आनी तो बारीक खंतींत भरला तो आनी देवा लागीं मागता, आतां म्हज्या सेवकाक म्हजो दायजी कर खाण्याचें नांवें. म्हज्या सैऱ्यां पैकी एकल्या म्हज्या सेवकाक म्हजी दायजी जावन म्हाका भुरगीं नात. देखून म्हजी आस्त बदीक म्हजें कितें आसा, म्हजें इनहेरिटन्स, तें सगळें म्हजें इनहेरिटन्स म्हाका कितें आसा पळय तें म्हज्या सेवकाक सोडून वचचें न्हय. म्हाका म्हजें म्हणलें ना न्हय, म्हाका म्हजें म्हणलें बाळ ना न्हय, म्हजें भुरगें ना न्हय म्हूण रडटा. तेन्ना देव म्हणटा, वयर पळय, नखेत्रांक पळय, तितली तुजी संतत करता म्हणटा. आनी वेळेच्या रेंवेक पळय, दर्यातडीच्या रेंव आसा पळय, तितली तुजी संतत करता म्हणटा देव, ताका बसयता. आनी अब्राम व्हडा संतोशान देवाचेर विश्वास दवरता. देवाच्या सांगाता तो समकता. देवा तावन पयस वचना. देव तूं म्हज्या सर्वस्व,
देव तुमकां आसल्यार पुरो म्हूण देवा सांगता समकता. मोगाच्यानो कुटुंबांत भुरगीं लग्ना जिवितांत भुरगीं मुख्यागी भुरग्यां पयलें आद्यता कोण, प्रायोरिटी कोण, प्रायमेसी कोण कुटुंबांत. मोगाच्यानो कुटुंबांत आमची पवित्र कॅथोलीक सभा 3 संगती सगळेता लग्ना जिवितांत कितें कुटुंबांत कितें मुख्यागी. एक दादलो आनी स्त्री पती आनी पतीन जावन एक कुटाम रचता आसतना खंयच्यो संगती पयलें खंयच्यो संगती मागीर कश्यो येतात की म्हणून. पयलें संगत कुटुंबांत कितें जावन आसा म्हूण सांगल्यार एका पतीनी मदें मुख्य संगत जावन आसा पळय सभेन शिकोवच्या प्रमाणे तांच्या पतीचो आनी पतीनी मदलो मोग. तो मोग तांची जर तो मोग तांकां त्राण दिता, त्यो मोग तांकां थांक दितात कुटाम रचूंक, कुटाम बांदून आदर्श क्रिस्तांव कुटाम रचूंक तांकां त्राण मेळचें जाल्यार तांच्या दोगां मदलो मोग मुख्य पात्र घेता. देखून त्या मोगाक वत्तू दिजे. थोडीं खासर जातात हांकां गोट्यान गोरवां पळोवंक, तोट पळोवंक, इनकाम हाडूंक म्हाका रीण आसा, रीण फारीक करून तें बऱ्या कामार आसा म्हूण तें पळयता. तो बऱ्या कामार आसा, आमकां रीण फारीक करूंक जायता. तो न्ही शेवट लग्ना जिविताचो मुख्य शेवट जावन आसा पतीनी मदलो इंटिमेसी. तो मोगाची जर मोगाची जर जाली जाल्यार त्या कुटुंबांत कसले कश्ट आयल्या वेळार, कसले नश्ट आयल्या वेळार, सुखान दुखान तांकां हर एका संगतीर तांकां एकपट जावन जियोंक जाता. हर एकान तांकां दोगांनी आमी एक म्हणलो मनोभाव येवन तांकां जियोंक साध्य जाता. देखून मोगाच्यानो कुटुंबा जिवितांत मुख्य जावन आसा पतीनी मदलो तो थंबानातलो मोग, द कम्युनियन ऑफ लव, द युनिटी ऑफ लव. तो मोग आसा जे. दुसरो कॉल म्हळ्यार इनडिसोल्युबिलिटी ऑफ मॅरेज, म्हळ्यार किराणांतलो तुटानांतलो बांद. तो दुसरो, तो गरजेचो. तुटानांतलो बांद दोगां मदें तो बांद आसा पळय लग्न जिविताचो सोडलो सक्रमेंत दिल्ली भास ती सोडून तो जावन आसा दुसरें मुख्य इनडिसोल्युबिलिटी ऑफ मॅरेज. म्हळ्यार खरगणांतलो तो बांद, तो तुटानांतलो बांद तो मुख्य पात्र घेता. तो बांद घट्ट आसा जाल्यार कुटाम घट्ट जाता. तोच बांद घट्ट नासल्यार त्या बांदाक हांव कितलें कमिटेड पळय, कितलें बद्द पळय, कितलो हांव रावता पळय, तितलें मुख्य जावन आसा. तो मुख्य सेकंड दुसरो पॉयंट इनडिसोल्युबिलिटी ऑफ मॅरेज. आनी तिसरें ते इनडिसोल्युबिलिटी म्हळ्यार तातूंत विश्वासपण आसा. एकामेका तांणी विश्वासी रावंक. देखून अविश्वासाचें पाताक जाल्ल्या वेळार, अविश्वासघात जाल्ल्या वेळार एका पती मदीं एकल्यान कोणें बैलो संबंद आसा केल्यार, पती मदलो संबंद रावोवन तो बैलो संबंद केलो जाल्यार ताका मार बसता. तो बांद मोगाचो बांद करगता, तो बांद तुटता आनी ताचे वरवीं कुटाम मस्कत जाता. देखून आनी देखून विश्वासीपण कमिटेड टू द फेथफुलनेस. विश्वासीपण लग्न जिवितांत मस्त गरजेचें जावन आसा. लग्न जिवितांत विश्वासीपण. आनी तिसरी जावन आसात लग्न जिवितांत कुटुंबा जिवितांत तिसरो वांटो जावन आसा भुरगीं. देखून भुरगीं देवान दिल्लो वांटो. देखून त्या भुरग्यांक आमी काणून त्या भुरग्यांक वागोवचें, भुरग्यांक मोगान वागोवचें गरज आसा. देखून मोगाच्यान भुरगीं म्हणटा आसतना आमी भुरग्यांक ल्हान आसतना 12 वर्सां पयलें हांवें मस्त शर्मा युट्यूबार गेल्यात. 12 वर्सां पयलें तुमी भुरग्यांक कितें शिकयता, तरबेत दितात. त्या भुरग्यांक गर्भांत आसतना ताका शांती समाधान. त्या भुरग्यांक गर्भांत आसतना आवय बापायनी मागणें म्हळ्यार तें भुरगें जल्मतानाय मागणें त्या स्पिरितांत तें जल्मता आनी मागण्यांत हांव बळादीक जाता. देखून मोगाच्यानो ताका बरें शिकून आवय बापाय मदलो झगडे नासतना, फायट नासतना तो लग्नाचो बांद फायट ना आनी टायट आसाचे. लग्नाचो बांद टायट आसाचे. देखून तो टायट आसा जाल्यार, फायट नासल्यार लग्ना जिवितांत ती भुरगीं बळादीक कसकत न्ही. शिक्षांत तशें, संबंदांत तशें आनी बरीं चातूर भुरगीं त्या कुटुंबांत आसतात. देखून भुरग्यांक 12 वर्सां पयलें खली शिस्त, खली तरबेती मागण्या विशयांत, देवा विशयांत, हेरांच्या संबंदा विशयांत, समस्या विशयांत पुरा तुमी शिकून तरबेती दिवची 12 वर्सां पयल्यान जायचे. 12 वर्सां पयलें भुरग्यांची बुन्याद घट्ट पडली जाल्यार मागीर बियेचें म्हणना. थोडीं 16 वर्सां जातना, 18 वर्सां जातना म्हज्या भुरग्यान तशें करता, म्हजो भुरगो अशें करता म्हण येतात. पयल्यान तुवें जतन घडयल्या की कांय तरबेती दिना. शिस्त शिकयल्या की शिस्त शिकयना.
तली भुरग्यांत हांव उपाद करतात. पूण ल्हानपणांत हांव 1 वर्साच्या भुरग्यांत हांव 12 वर्सां पर्यंत ती बरी बुन्याद घाली जाल्यार बारी तें भुरग्यां घट्ट ताका 12 वर्सां उपरांत तुमी सोडा, काल एक दोळो मात दवरा, तें भुरग्यां सड्ड तरबेती दिवंक वचनाकात. तें भुरगें कितलें घट्ट, कितलें बुन्याद पळय ताचें, खंयचें ताचें जिवीत छानछाल जायना, ताचें जिवीत बुडाना, तें उपयोंक शिकता, स्पिरितान भरलें जाता. देखून मोगाच्यान एक तें. दुसरें हांवें सांगचें जालें म्हळ्यार ल्हानपणार भुरग्यांक दितना भुरग्यांक पयशे आतां 100 रुपया दिवंक आहा तुमी. 100 रुपया दितना तुमी 100 रुपया दिनाकात, 90 रुपीज दिया या 95 दिया. इल्लें उणेंपण तेका जाल्यार भुरग्यांक हांवें गोळाचें भरती करचें, हांवें भरती करचें, भरती करचें, भरती करचें म्हणलो ताका स्पिरीट येता. हांवें भरती करचें, हांवें नातिल्लें आसा घालून भरती करचें उणेंपण. देखून भुरग्यांक इल्लेंशें उणेंपण विचारलें पुरो दितना मागीर चड विचारतना तें दितना व्हडलें बायक, व्हडलें कार, व्हडलें पडलें विचारतात. देखून विचारतना तितलें नात, म्हजे कडेन इतलें आसात म्हूण ताका 90 रुपीज दिल्यार तशें 90 रुपया दिवचें मात न्ही, तांतले कितले उरयल्यात, कशें तांणी करशिल्लें म्हूण विचारचें. तांकां 10 रुपया उरयल्यार करशिल्ल्या कालें केलें रे कितें करूं म्हणून नजो ते 10 रुपया उरयल्या वच तुजे, 10 रुपया उरयलो की तूं एक दीस व्हडलो ग्रेट जाताय म्हणून. म्हजो बाब आमकां 4 आणे दितालो जाल्यार पुरो 5 पयशे, 2 पयशे, 3 पयशे आमी ल्हान आसतना पुरो सांतेन मेळटालें. फिरगजीच्या फेस्ताक जाय जाली वस्तू मेळटाल्यो. 4 आणे दिल्या उपरांत आमी फाटीं येयल्या उपरांत 4 आणे व्हडले पयशे ते धाडप. 4 आण्यांत कितले उरयल्यात गी म्हणून बाब विचारतालो. कालें केलें, कितें केलें म्हणून बाब विचारनातलो. उरल्यांची आवय बापाय विचारतालीं, त्यो कालें केलें रे, कालें केलें पयशे दिल्ले. तो एकलो आसलो ताका भुरग्यांक 10 रुपया दितालो म्हळ्यार ताका 10,000 कोणना त्या जाचो वय ताच्यो तो 10 रुपया दितालो आनी तांकां 10 रुपया 20 रुपया अशें हाडून येतालीं आनी करशितालीं तीं भुरगीं करशितालीं. आमकां जाय गी म्हूण विचारतालीं, तें जाय गी, हें जाय गी म्हणून. आमचे कडेन आसा देखून आमी काल आयस कँडी, आयस्क्रीम आनी बरें खावन तांबडे गुळे खावन येतले. आनी तांणी दिले बरें वत्ताय करून थोडीं दितेलीं आमकांय, थोडी सोडान येतलीं. तांच्या आवय कालें केलें, कितें काणयलें, व्हडल्यो व्हडल्यो वस्तू काडून थोड्यो वाटयेर घालून परत येतालीं. पूण तांच्या आवय बापाय विचारनात कितले उरयले म्हूण. म्हजो आवय विचारताली, बापूय विचारतालो कितले उरयले म्हूण. देखून आमी 5 पयशे उरोवची सोय केली. आज पर्यंत म्हाका कळ्ळें पयशे मेळ्ळे जाल्यार ते उरोवची सोय सुवाय ते करसून बिबाडचे म्हजे कडेन सोय ना. आज ती खंयतावन आयिल्ली, म्हज्या बाळपणांतावन आयिल्ली. आतांय म्हाका पयशे दिवचे उरोवचेत. खालें कितें दिल्यार हांव म्हाका वरचें तें खाणेचें, हें खाणेचें, गरजेचें घालें खाणेलें, पयशे उरयले. खंयच्या ल्हानपणा याजाक जाल्या उपरांत ती म्हजी जिणी ते हांव उरयलें. खंयच्या कम्युनिटींत म्हाका घालो जाल्यार हांव पयशे उरोवचे दवरचे. वय गरजे वयलें कांय ना. देखून उरोवंक शिकयचे आमी पयशे. मोगाच्या बाबयन न्हू जेजू मरी तुजे देवाळाक आयली. ती कित्याक देवाळाक आयली? फकत जेजू बाळाक टेंपलाक भेटोवंक आयली गी ना. तितलें फकत तितलें मात्र न्ही. जेजू बाळकाक टेंपलान भेटोवंक आयिल्लीं वय. पूण जेजू बाळकाक सांगता टेंपलान भेटयतना ताच्या जेजू बाळकाक सांगता आनी एक विशेश तांणी देवाक भेटयलें दोगांयनी. जेजू मरी जुजेन आनी जेजूनी मरयेनी जुजेनी टेंपला ताका भेटयता. बाळकांनी देवाक बापाक भेटयलें, जुजेनी देवा बापाक भेटयलें, मरयेनी देवा बापाक कितें भेटयलें? तांचें ओबिडियन्स, विधेयपण. तुज्या कुशेक काल्तिमान घालता आमी. विधेयपण म्हळ्यार कालें ओबेदीरे. ओबिडियन्स म्हळ्यार ओबेदीरे म्हळ्यार तूं लिसन एटेंटिवली म्हळ्यार चीत दिवन आयक. देवाक चीत दिवन, गमाण दिवन, गिन्यान मोत दिवन देवाक आयक. म्हळ्यार गिन्यान मोत दिल्यार मात आमी पाळटा. देव उलयता तें आयक ताका आनी पाळ. तें पाळ तुज्या जिणेंत पाळून फळ दाखय. तुजो मनोभाव तसो कर म्हणून मरये मायेन जुजेन जेजूक भेटयतना बापाक ताच्या कुशेक काल्तिमान घालो आनी तांची सगळी जिणी देवाक काल्ती जावन चलोवंक, ताका विधेय जावन चलोवंक, देवाचें कितें देव सांगता गे तें चीत दिवन आयकूंक तांणी आयज निर्धार केलो. देव कितें सांगता तशें पाळोवंक. देखून तें पळया तें ताका जेजूक भेटोवच्या खातीर तीं आयलीं. तें सगळें तुज्या कुशेक आमी काल्तिमान जावन रावता म्हणून तीं आयलीं आनी देवाक तांचें काल्तिमान तांणी घालो. देवान कितें सांगलां तें करता म्हणून तीं सांगोंक आयलीं. जुजेची जिणी पळया मोगाच्यान. जुजे देवाक कसो खालतो जाता पळय. देवान कितें सांगलां? ही व्हंकल तुजी पतीन गर्भेत जाल्या ती पवित्र आत्म्या वरवीं म्हणटा तो तक्षण स्विकार करता. हें खरें सोपान म्हाका पडलें, होलीं सोपणां मस्त पडल्यान आमकांय सोपणां पडटात. वच आवयक भेट दी, वच त्या गरजेवंतांक पाव म्हणून आमी करता गी. एक सोपान पडलें म्हणटा आमी पुसून येता, आमच्यान काम करनासता, आमच्या स्वार्थांत आमी बुडोवन आसता, आमी भेट करता गी. जुजेन पळय कितलें सिरियसली खाणयलें तें आमकां सेबीनी खाणयलें तशें केलें.
दुसरे तूं हांगा सावन इजिप्ता पळोवन वचूं आनी येरोद राई बाळकां जिशू मारता ल्हान 2 वर्सां जावन 4 वर्सांच्या प्रायांक तो जिशू मारता देखून बाळकाक काणे आनी ताच्या आवयक काणे आनी इजिप्ता पळोवन वचूं म्हणून थजाळटाने बाळकाक ताच्या आवयक काणून तो सांगल्या बरी केलें ताणें लेट केल्लो जाल्यार आज नाका 2 दिसांनी येता म्हाकाय पुरासान जाता म्हणलें जाल्यार आयच्या राती उठ आनी वच म्हणून उठलो आनी आवय बाळच्या काणून तो गेलो आज कितले आतां थोडे फाटी एबॉर्शन जाता भुरग्यांची कुणी जाता काल कुणी जाल्ल्या भुरग्यांची जेजूच्या नांवान इतली बाळकांचे ते रोजरान जिशू मारले ताका बिरमत येवन हांगे खऱ्यान काळीज ताचें त्या सोल्जरां बाळकां जर ते बोबाट आयकतना बाळकां ते कोसयतात खातरतात तांकां बिरमत म्हणली येवन हांगी बिरमत म्हणली येवन कशें ताका मोण येता गे देखून थोडे फाटी एबॉर्शन करतना खोले म्हणना आनी बापायचें सामात आसा जुजे पळय ते भुरग्याचो जीव राखलो आमी हर एकल्यांनी भुरग्याचो जीव राखोवंक प्रयत्न करचे हर एकल्या भुरग्यांक तांच्या कश्टांत हांव जीव राखचे इस्कॉलांत आशिल्ल्यांनी त्या भुरग्यांक जीव दिचे तांकां वयरा दिजे शिकोवन भुरग्यांनी व्हड जायचे तांकां तिद्दून मोगान तिद्दून तांकां प्रेरण दिवन वयरा दिचे भुरग्यांचो जीव राखचे आमी देव तें आशेता देखून मरयेन म्हणजे जुजेन देवाच्या खुशयेक ती बद्द जाली तांचे देवाची खुशी मरता पसर करता म्हणून देवाच्या खुशयेक मात आमी बद्द जाता ती बद्द जाली जुजे बरी पळया मोरी मावून रावता बरी मावून रावता आनी देवाची खुशी ती पाळटा मोरयेन खंय सोड उलयलें सोड सांगलें कांय ना ती मावून देवाची खुशी स्विकार करता ती खुशी पाळूंक ती बद्द जाता जुजे सायलंट सड्ड उलोवनात जुजेन खंय उलयलें आमकां कांय म्हणून ताणें केल्लीं कामां मात्र मरयेक ताणें सांगाता व्हरल्यो कणेस मारले करतना मरयेक सांगता जनगणती जाताना थंय व्हरून मरये सांगता ताणें सांबाळलेली जेजू जल्मातना जुजे आसलो थंय सांबाळलें तिका म्हणून आनी मरयेक ताणें जुजेक ताचें फालान पोशान केलें इजिप्ता वच म्हणटाना इजिप्ताक गेलो तो ताणें जेजू कितें सांगलें तें प्रकारान तो देवाच्या खुशयेक काल्तिमान घालो म्हण आमकां पळोवंक मेळटा संपूर्ण तो विधेय जालो संपूर्ण कालतो जालो म्हण आमकां पळोवंक मेळटा देवाच्या खुशयेक तो संपूर्ण काल जालो म्हण आमकां मेळटा मुखाच्यान आनी कितें मेळटा म्हण सांगल्यार आनी एक आमकां म्हळ्यार म्हणटा तितलें खाल जावन तितलो तें एका मोगांत मायपासांत देखून म्हणटा देखून म्हजी माय सड्ड म्हजी माय आमी पळयता आमी पळयल्या ल्हानपणी बाब सायलंट जुजे बरी सड्ड घरा भायर आनी उलयतालो सांगतालो ताका आपयताले खंय पंचायती आसतना बाबाक आपोवन चाले आपयताले बाब वचून बसतालो आनी बाब उलयतालो तें सांगतालो मागण्या करतालो सांगतालो पूण घरांत बाब सडाव सायलंट आनी कोणाक सांगचे जाल्यार बाब सांगतालो मांय कडेन सांगतालो अशें सांग मांय सांगतली मांय सायलंट पूण गरज आसलें इल्लें कोणाक सांगचें जाता रायलें जाल्यार कालें सांगोंक जाल्यार मांय कडेन सांगतलें आतां खंय सेरीक जाली जाल्यार गट जाली जाल्यार मांय कडेन सांगतालो ह्या कुटुंबाचें अशें म्हण सांगता मांय ती आयिल्ल्या वेळार मांय उलयताली तशें बाब सायलंट आसतालो जुजे सायलंट एका कुटुंबांत एकल्यान सायलंट जाल्यार आनी एकल्यान उलयतना तें मेकअप जाता आनी कुटुंबा जिवीत नंदन जाता मुखाच्या बाबयनी न्हू आज आमी पवित्र कुटुंबाचें फेस्ताचरण करतना पवित्र कुटुंबाचेर एक नादर गेलें एक दीस लाया आनी ध्यान करया जायत्या संगतींनी जायत्या विशयांत तें त्या काळाच्या हेर कुटुंबा बरीत पवित्र कुटुंब आशिल्लें नाजरेतांत हेर कुटुंबा बरीत आसलें जायत्या संगतींनी पूण थोड्या संगतींनी तें हेर कुटुंबा बरी नातिल्लें देखून आमी कितें आज तें पवित्र कुटुंब करता तें विशय ध्यान करया पवित्र कुटुंब आमकां कितें प्रेरणा दिता थोड्या संगतींनी ती हेर कुटुंबा बरी नातिल्लीं देखून खऱ्यो त्यो संगती एक घडीभर ध्यान करया आनी पवित्र कुटुंबाक आमकां आदर्श कुटुंब जावचें त्या संगतींनी देखून सामान्य कुटुंबा बरी ह्यो सभा संगतींनी ती सामान्य कुटुंबा बरी हेर कुटुंबा बरी आसली थोड्या संगतीन ती हेर कुटुंबा बरी नासली विशिश्ट तरान तांचे आसले विशिश्ट शगून त्या कुटुंबांत आसले ते शगून एक घडीभर आमी नियाळ करया मोगाच्यान पवित्र पुस्तकांत ह्या पवित्र कुटुंबा विशयांत चड विशय कांय ना जेजूचें ज्ञाना विशयांत आसा आनी जेजूक टेंपलान भेटयलें प्रेजेंटेशन ऑफ जिजस द टेंपल मागीर ताका जेजूक पळोवन गेल्लें पळोवन इजिप्ता गेल्लीं इजिप्तांतून फाटीं येवचें मागीर जेजू कुटुंबा सांगत आसलो मागीर जेजू ल्हानपणा देवळांत जेजू खंय तांचे तावन जेजू तांच्या मदें ना जालो देवळांत सुकलो भुरगो सुकोवन येता मागीर हांकां बघता जेजू ना म्हणून पळयता तो देवळांत मेळ्ळो देवळांत आसलो जेजू
इतले प्रविवर आमकां मेळटात, ताचे शिवाय चड आमकां मेळनात. पूण एक आमी पळयता खाले म्हळ्यार एक मुख्य विशय आमचो पळयता म्हणजे एक विशेश गूण म्हळ्यार आमी ध्यान करूंक फावो जे आज पळयचे म्हळ्यार हें पवित्र कुटाम चडावत सांगाता आसलें. सांगाता जियेलीं. पयस कुटाम सांगात आसलें. एका जेजू मरी जुजे सांगाता जियेलीं ती म्हणून आमकां पळोवंक मेळटा. जेजूच्या बहिरांग जिणे सुरू जावच्या पयलें 30 वर्सां पर्यंत जेजू सांगाता मरये माये सांगाता आसलो, जियेलो. तेच्या गुपीत जिणेंत एक कुटाम जावन ती आसली. सांगाता एकामेका हात धरून, एकामेका उत्तेजन दिवन, एकामेका आदार दिवन, एकामेका सुदारसून, एकामेका बळ दिवन ती जेजू मरी जुजे सांगाता जियेलीं. मोगाच्यानो कुटुंबां जिवीत आमी मोया मोगान बांदून हाडिचे, नियमशास्त्रा प्रकार बांदून हाडिचे. कुटुंबां जिवीत आमी नियमां प्रमाणे देवाचे नियम आसा, देवाच्या नियमां प्रमाणे आमी कुटुंबां जिवीत मांडून हाडी जाय. कित्याक म्हळ्यार कुटुंबां विशीं देवाचो प्रमुख नियम जावन आसा. कुटुंबां विशीं देवाचो नियम कितें, कुटुंबां विशयंत देवाचो नियम कितें, देखून कुटुंबां विशयंत कुटुंबाचें एकपण कम्युनियन ऑफ लव, एकापणाचो कुटाम आमी एक म्हणलो, एकवटाचो मोग. ते एकपणाचो मोगांत आमी तांतू वांटेली जायचे, तांतू आमी भागीदार जायचे. त्या मोगांत आमी भागीदार वांटेली, मोगांत आमी वांटेली जावंक आसा. शेअर इन द युनिटी एंड कम्युनियन ऑफ लव. देखून आमी कुटुंबाचें एकपोट मांडून हाडच्यांत हांवें म्हजो पात्र काणयचें. देखून कुटाम एक जावंक आमी कितली मेहनत करचे तितली करीचे. दुसरें कितें म्हळ्यार कुटुंबां जिवितांत कुटुंबां जिवितांत हांवें तो मोगाचो म्हजो वांटो कितलो तो वांटो दिचे. म्हजो एक वांटो हांवें मोग दिनातल्यार, तितलो वांटो दिनातल्यार कुटुंबांत मोग उणो जाता. देखून कुटुंबांत मोग जायचे जाल्यार म्हजो मोग त्या कुटुंबाक हांवें दिचे. देखून आमी कोणाक हांव प्रेरण घेवचें, पवित्र त्रिनदीत हांव पवित्र आमचो देव एक देवा थंय ते एक जण, देव बाप, देव पूत आनी पवित्र आत्मा आसात. ते एक जण म्हणटना प्रत्येक, ईच वन हॅज आयडेंटिटी. देखून ते एक जण आहात, एका देवा थंय ते एक जण आहात. ते एकामेका कांय स्वार्थ नासतना ते एकलो आनेकल्याक रेस्पेक्ट दिता. एक जण त्रिनदादीचो एक जण आनेक जाणा थंय, त्रिनदादीच्या आनेक जाणा थंय संपूर्ण रेस्पेक्ट, मान आनी गौरव दिता. तशें कुटुंबांत आमी आवय बापायनी भुरग्यांक मान दिजे, तसो मान दिजे. आनी तशेंच भुरग्यांनी आवय बापायक वर्तो मानान आनी गौरवान लेखिचे. तशें दुसरो एक जण आनेकल्याक पवित्र नदीच्या एक मिस्तेरांत एक जण आनेकल्याक आपणाक संपूर्ण आनेकल्या दिता. तशें आमी कुटुंबां जिवितांत आमकांच आमी निस्वार्थांत आमकांच आमी दिजें. कुटाम बांदून हाडूंक म्हाकाच हांवें कुटुंबाक दिजें निस्वार्थान. तिसरें कितें म्हळ्यार एकलो आनेकल्याक घेता संपूर्ण रिसीव वन एनादर. देखून एकलो आनेकल्याक आपूण संपूर्ण तरान स्विकार करता. संपूर्ण तरान कुटुंबांत आमी हर एकल्याक आमी स्विकार करचे. देखून कुटुंबांत थोडे वाटी भाव भयणीक स्विकार करना, ताणें घरा येवन जो, ताणें उलोवं जो म्हणून ताकीद घालता. हाणें येवं ताणें येवन जो म्हणून आनी हें कुटाम जायना. कुटुंबांत सगळ्यांक आमी तांचो खातीर मान दिजे, रेस्पेक्ट दिजे आनी कुटुंबां सगळ्यांक आमी स्विकार करचे. आमच्या कुटुंबां सगळ्यांक वेलकम. कुटुंबाच्या संद्याक कोणाक आमी भायर दवरूं जो. देखून तांचो मोग तांकां एक करता. बापा पुताक आनी पवित्र आत्म्याक तांचो मोग एक करता. कुटुंबांत एकामेकाचो मोग एकवटयता. वो मोग उणो जालो जाल्यार कुटुंबांत एकवट ना. थोड्या कुटुंबांत आवय बापाय मदें एकवट ना, कित्याक म्हळ्यार मोग उणो जाला. भुरग्यांनी आवय बापाय मदें मोग ना, एका पुताक एका दुवेगी मोग उणो जाला. देखून कुटुंबांत एकवट ना. कुटुंबांत एकवट आसा जें जाल्यार सगळ्यांत थंय काळजांत मोगाची जर वळाजे. तो मोग एकवट हाडटा, मोग सांगात हाडटा, मोग एकवट हाडटा. देखून जुजें निश्कळंक सैम तरी म्हळ्यार आमी पळया जुजेक ताचें सैम निश्कळंक सैम न्ही. ताचें निश्कळंक सैम न्ही. पथका विणें तो जल्मना. मरी पथका विणें जल्माली. जेजू तें पथकाचें करनातलें. जेजू मरये तें पथकाचें करनातलें. आमच्या पथकाच्या करनातल्या त्या खऱ्या खतखत्या मोगांत तें पवित्र कुटाम जुजे मरी जुजे माया मोगांत एकवटांत कम्युनियन ऑफ लव तें आसा जाता. ह्या मोगाद्वारी ती दिसपडटी जिणी जियेलीं. ह्यात गूंड मोगांत एकवटाच्या मोगांत कम्युनियन ऑफ लव तातूंत ती एकवटान जियेलीं. तुजो लागशिल्लो क्लोजेस्ट संबंद कोणा लागीं आसा?
तुजो संबंद त्या विशीं आज ध्यान कर. म्हजो मोगाची म्हाका लागशिल्लीं कोण ती, तांचो संबंद कसो आसा तो हांवें ध्यान करिचें. देखून तुजें कुटाम तुका क्लोज आसा गे, म्हजें कुटाम म्हाका क्लोज आहा गे, तुजें कुटाम तुका क्लोज आहा गे म्हण आज तुवें ह्या पवित्र कुटुंबाच्या फेस्ता दिसा तुवें ध्यान करिचें. तुजें कुटाम तुका क्लोज आहा गे म्हण तुवें विचारिचें आनी कितलो क्लोज आसाय म्हण याद करिचें. कोणाच्या सुखा दुखान तूं पावताय, तुज्या कुटुंबाच्या सुखा दुखान तूं पावताय गे. हेर कोणाच्या सुखा दुखान तूं पावताय, कोणाच्या सुखा दुखांत तूं आसाय तें तांकां हात दिवंक, आदार दिवंक, उत्तेजन दिवंक, एक आदार दिवंक तूं आसाय. कोणा खातीर तूं सॅक्रिफायस आज करताय, आज कोणा खातीर सॅक्रिफायस करताय तूं, तुज्या कुटुंबा खातीर गे या तुज्याच खातीर, कोणा खातीर. देखून पवित्र कुटुंबाचें फेस्ताचरण करता एक सवाल तुका विचारता, तुका लागशिल्लो संबंद कोणा कडेन आसा आज? देवा लागीं आनी कोणा लागीं आसा तो संबंद? देवा लागीं तुका लागशिल्लो संबंद जाल्यार त्यो कोणा कडेन लागशिल्लो संबंद दवरिचें, तो संबंद घट्ट आसा. आज कोणा खातीर तूं सॅक्रिफायस करताय? चिंतून पळय. आज पयत कुटुंबाचें फेस्त करतना जेजूचेर, मरयेचेर, जुजेचेर दिश्ट घालतना विचारतात कोणा खातीर तूं सॅक्रिफायस करताय गी म्हूण तुज्या लागीं सवाल विचार तुवें जाप ध्यान करचें. देखून तुज्या कुटुंबा लागीं तूं क्लोज आय गे. पवित्र आत्म्याच्या कुटुंबाचें आज पिंतूर पळयता हांव, तांच्या पवित्र कुटुंबाचें फेस्ताचरण करता. तुज्या कुटुंबा लागीं तूं क्लोज आय गी. जेजू मरिजू त्यो क्लोज आसली तांच्या कुटुंबा सांगाता. तुज्या कुटुंबा सांगाता तूं क्लोज आय गी या निश्ठूर जालाय म्हणून पळय तुवें. देखून कोणा पासत तूं आज रेस्पेक्ट करताय, कोणाक पासत तूं कोणाक आज तूं रेस्पेक्ट करताय, कोणा पासत तूं टायम दिताय, तुज्या कुटुंबांत कोणाक तूं इल्लें तुजें बोळ सकत दिताय, तुजी सकत कोणा खातीर करसिताय, तुजी दया कुटुंबांत कोणा खातीर दाखयताय, तुजी दया कोणाक दिताय, कोणाक तूं उदारपण दाखयताय, कोणाक तूं सुगूण दाखयताय, सुगूण तुजे बरे गूण कोणा लागीं तूं दाखयताय. हीं सवालां आज हें फेस्ताचरण करतना तुवें विचारिचें. कितली बरी करणी ही मोगाची ड्युटी बरी करणी मोगाची ड्युटी जारी करूंक करताय गे तूं. ही ड्युटी ऑफ लव मोगाची ड्युटी तूं करताय गे. देखून कितल्या मोगान तुज्या कुटुंबाक पळयताय म्हण आज पळय. पवित्र कुटुंबाचो संबंद तुजो आदर्श जावन घे. वो पवित्र कुटुंबाचो संबंद तुजो आदर्श जावन घे. ताचो मोग एकवट कम्युनियन ऑफ लव आमकां एक मॉडेल जावन आसा. तांचो मदलो मोग, तांचो मदलो निस्वार्थ, तांच्या कुटुंबान पवित्र कुटुंबांत आसले एकामेकाक आपणाकच दिवचें, ते एकल्यान आनी एकल्याक आपणाकच दिवचें, भेटोवचें निस्वार्थपण तें आमकां आज मॉडेल जावन आसा. कुटुंबा खातीर करचो सॅक्रिफायस आज म्हाका मॉडेल जावन आसा. लागशिल्ल्यान माय मोग बांदून हाडचें हें कोणा खातीर हांव सॅक्रिफायस करता गे म्हण दिसाचें. कोणा खातीर कोणा कडेन हांव लागीं आसा, म्हज्या कुटुंबा लागीं कितलें लागीं आसा म्हणून हें फेस्त आचरण करचें. आनी हें म्हजें कुटाम जिवंक, म्हजें कुटाम बांदून हाडूंक पवित्र कुटाम एक मादरी जावन आसा. जेजू मरी जुजे तांच्या आशिर्वादान तांची जिणी म्हाका प्रेरण जावं दी. म्हजें कुटाम त्या पवित्र कुटुंबा बरी नंदान जावं दी. आमेन. दिव्यवाणी